काणकोणचे कोसळिल्ल्या बिल्डिंगेच्या प्रकरणाची चौकशी करपी ज्या कमिटीचो रिपोर्ट जाहीर करचो म्हूण काँग्रेस मागता. रुबी रेजिडेन्सी केशींतल्या निलंबीत आरोपी अधिकाऱ्यांक सरकारान परत कामार घेवन उंचेले पोस्ट दिल्यात म्हूण काँग्रेसीन फोग काडलो. आरोपी अधिकाऱ्यांक कामात परत घेवपाचो आदेश रद्द करचो म्हूण काँग्रेसीन मागला. प्रशांत शिरोडकार आनी प्रदीप नाईक ह्या काणकोणच्या आदल्या दोगां मुखेल अधिकाऱ्यांक कामार घेतल्यात. ते हे केसीत आरोपी आसात. काणकोणचे कोसळिल्ले रुबी रेजिडेन्सीचे केशीन निलंबीत केल्लो आदलो काणकोणचो आरोपी सीओ प्रशांत शिरोडकाराक सरकारान आतां अवर सचीव म्हूण नेमला. दुसरो निलंबीत आरोपी सीओ प्रदीप नायकाची मडगांवच्या हॉस्पिसिओ हॉस्पिटलान प्रशासकीय अधिकारी म्हूण नेमणूक केल्या. प्रकरणाची चौकशी पुराय जाय मेरेन ह्या अधिकाऱ्यांक कामार परत घेवचे न्ही म्हूण काँग्रेसीन मुद्दो काडला. So Congress party demands that immediately make this report public without making any alterations, and these officers who were reinstated should be immediately, this order should be revoked. सांतिनेजचो नालो साफ करूंक नाशिल्ल्यान कामराभाट वाठारांत उदक भरलें. सांतिनेजच्या नाल्या खातीर म्हूण पणजे महापालिकेन केंद्राकडच्यान पयसो हाडिल्लो, पूण जीएसआयडीसीन टेंडरूच काडलें ना. सीसीपीचो आयुक्त आनी जीएसआयडीसीचो एमडी संजीत रॉड्रिगीस ताणें मुद्दम टेंडर दामून दवरले म्हूण काँग्रेसीचो आरोप. पणजे महापालिकेक पूर्णवेळ आयुक्त नेमचो म्हूण काँग्रेस मागता. Our mayor was successful in getting almost 19.75 crores under the Jayanaram scheme for this Santinez Creek. Where has the money gone? CCP had passed the resolution with regards to this and sent it to the GSIDC for the tender kadpak dadille. Till date, tender is not floated by the GSIDC. Again, conflict of interest because GSIDC's MD is again the CCP commissioner. So we demand that immediately he needs to be sacked or relieved from the post of the CCP commissioner. Get in a full-time CCP commissioner. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. मायनिंग रिणाचे व्याज माफ करपाचेर रिझर्व्ह बँक कितें तरी निर्देश दितली म्हूण गोंय राज्य सहकारी बँक वाट पळयत आसा. सरकाराच्या प्रस्तावाचेर आरबीआयची अजून जाग मागना. मायनिंग रीण व्याज माफ करपाची येवजण बिरेस्तारा अधिसूचित करपाची सगळी तयारी खण खात्यान केल्या. मात रिझर्व्ह बँकेकडच्यान कांयच सुचोवणी येवंक नाशिल्ल्यान मुखार कितें करचें हो प्रस्न बँकांक पडला. गोंय राज्य सहकारी बँक आनी सहकारी सोसायट्यांच्या मायनिंगांतले सुमार 375 कोटी एनपीए जावपाच्या वाटेर आसात. मायनिंग रिणावेले कळंतर माफ करचे ह्या गोंय सरकाराच्या सुचोवणेक रिझर्व्ह बँकेन अजून मान्यताय दिवंक ना. मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्या लोकांक कळंतर माफ करचे अशें आवाहन गोंय सरकारान सगळ्या बँक आनी रिझर्व्ह बँकेक केल्लें. गोंय सरकाराची ही विनवणी गोंयांतल्या सहकारी बँकांनी मानून घेतल्या, मात तांकां रिझर्व्ह बँकेची मान्यताय मेळप गरजेचें आसा. गोंय सरकारान केंद्रीय अर्थमंत्र्याक तशी विनवणी केल्या, मात रिझर्व्ह बँकेन अजून कांयच कळोवंक ना. सप्टेंबर सोंपता म्हणल्यार बँकांक 6 म्हयन्याचो हिशोब रिझर्व्ह बँकेक दिवचो पडटा. ह्या कळंतराचें कितें करप हो प्रस्न बँकांक पडला. कळंतर माफ केल्यार गोंय राज्य सहकारी बँकेक वट्ट 10.5 कोटींचें लुकसाण जातलें. त्या खातीर गोंय राज्य सहकारी बँकेक 10 कोटींची मजत दिवपाचें उतर सरकारान दिलां. इतले मजगतीं मायनिंग रीण माफ येवजण खण खात्यान तयार करून राजपत्रान छापपा खातीर धाडल्या अशी माहिती सुत्रांनी दिली. बिरेस्तारा ती उजवाडा येवपाची शक्यताय आसा. विदेशी भोंवडेर गेल्ले मुख्यमंत्री पर्रीकार परते आयल्या उपरांत मिनाची पावणी जातली. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. मडगांवच्या होलसेल नुस्त्या मार्केटाची साफ वाट लागल्या. मार्केटात फोंडकुलां पडल्यात. चारूय वाटेन घाण. पावसात सगळें घाण उदक थंयच एकठांय जाता. गटारां आनी भोंवतणची वणतूय काबार जाल्या. एसजीपीडीएन लक्ष घालून मार्केट जाग्यार घालचें म्हणून लोक मागतात. एसजीपीडीए म्हणटा मार्केटाचे कितें तें नुस्तेमारी खातें पळयतले. खात्याचो प्रस्ताव आयला. मडगांवच्या नुस्त्या मार्केटाक सध्या वाली ना. एसजीपीडीए आनी नुस्तेमारी खाती दोगांचीय सध्या थंय नजर पडना. हे मडगांवचे होलसेल नुस्त्याचे मार्केट. जिल्ल्याचे मुखेल मार्केटाची परिस्थिती कशी जाल्या पळयात. सगळे कडेन फोंडकुलां आनी हळशीक. नितळ सुवात सोदून मेळपाची ना. थंयच लोक नुस्तें घेतात. बाजारात नुस्तें कापपाक मान्यताय ना, तरी पूण नुस्तें कापतात. लोक म्हणटात एसजीपीडीएन मार्केट जाग्यार घालचें. फिश काटिंग करूं जायना कायद्यान. People were shouting long back to improve this condition because there is no drainage and all. Drainage is totally choked up and all are just putting the waste here only.
एसजीपीडीएक खंय नुस्तेमारी खात्याकडच्यान मार्केट सारखे करपाक म्हूण प्रस्ताव आयला, मात अजून ताचेर कांयच जाल्लें ना. एसपीडीएक ते करतात आतां फाटीं कितें सांगताले ते आमगे फिशरीज मिनिस्टर आबेडतान हॅज promised to get some funds from the fisheries department and to develop the tourism market, but so far nothing has been done. एसजीपीडीए म्हणटात नुस्तेमारी खात्याच्या प्रस्तावाचें कितें तें थारल्या उपरांत मार्केटाक ते प्रमाण हात घालतले. Now recently we have also received a proposal from the fisheries department to give us the market for the development. Now the matter is pending because authority has to take a decision in this regard. Once the authority will take a decision, the final decision is rest with the authority, and authority will decide on the what has to be done and what is the next course of action the SGPDA will going to take. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. घेऊया एक विराम.